कारवारच्या असनोटी पिप्पळगिरीत श्री अय्यप्पा स्वामी महापूजा 7 जानेवारी 2025. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिनो येलो की कारवारात श्री अय्यप्पा स्वामीच्या भक्तीच्या वातावरणाचे दीस. कारवारच्या प्रत्येक गावागावात 1-2 जाग्यार श्री अय्यप्पा स्वामीचे सन्निधान पुजोवन श्री अय्यप्पा स्वामीचे सेवेकरी जानेवारी महिन्याच्या मकर संक्रांती वेळार खास मकर ज्योतीचे दर्शन घेऊक शबरीमलई वयतात. तेजी पयली कमीत कमी 45 दिवसाचे व्रत पाळन आपल्या सन्निधानात ज्येष्ठ स्वामी म्हटल्यार गुरुस्वामील्या मार्गदर्शनाचे पालन करून भक्त काळे कपडे परिधान करून श्री स्वामीचे व्रत पूर्ण करतात. अशेच कारवारच्या असनोटी पिप्पळगिरी हिंगा गेल्ल्या 12 वर्सांच्यान स्वामी श्याम गोवेकर हेमी सुरवात केल्ल्या सन्निधानाचे आज 12 वर्सांच्यान भक्तिभावान कार्यरत आसा. तेमगे नेतृत्वात जाल्ल्या या सन्निधानात या स्वामी भक्ताल्या भजनाचो आणि धार्मिक पुजेचो भक्तिमय वातावरण वाठार 1.5 ते 2 महिने लीन जाल्लो उरता. या सन्निधानात भायलगावचे भक्त स्वामी व्रत पाळतात. या स्वामी बरोबरच परिसरातल्या सार्वजनिकांक या वातावरणात धार्मिक भक्तीचो आनंद घेवंक मेळटा हे विशेष. प्रत्येक शनिवाराक रात्रीत खास पडी पूजा जाता. त्या पुजेक प्रत्येक स्वामीले कुटुंबीय हजर रावतात. या पिप्पळगिरीच्या श्री अय्यप्पा स्वामीली महापूजा मंगळवार 7 जानेवारी 2025 आसून सकाळी 10 वाजताना अभिषेक, 11:30 वाजताना महापूजा, तीर्थप्रसाद, दनपारा 1 ते 4 वाजतापर्यंत महाप्रसाद कार्यक्रम जातलो. शुक्रवार 10 जानेवारी 2025 दिसा सकाळी 10 वाजताना स्वामीले इरबडी बांधचो कार्यक्रम, सांजेर 6 वाजताना स्वामी शबरीमलई प्रयाण जातले. या सगळ्या धार्मिक कार्याक भक्तान हजर रावन श्रीच्या कृपेचो लाभ घेवचो अशें सन्निधानाचे गुरुस्वामी स्वामी विश्वनाथ पुजारी, अनिल हुलेगोळ आणि श्याम गोवेकर यांनी प्रसार माध्यमा मार्फत कळयला. पिपळगिरी संविधान घेतले आता 12 वर्ष जाली आणि या 12 वर्सां भितर एक कसलो कंटक एक कितें येवचेमान बरें करून संविधान चलोवन घेवन अजून पर्यंत चलता आणि अशें फुडें वचूं म्हणटा. तशेंच आमकां भक्तांनी अय्यप्पा भक्तांनी बरें खूब कितें हेल्प केला हांगा. तेमकां बी अय्यप्पा स्वामी बरो आशिर्वाद दिवचो म्हूण ही सगळ्या कडेन हांव विनंती करता. महापूजा आणि अन्नदान जरा आमगेर 7 तारखेक जानेवारी अन्नप्रसाद रावतलो. सगळे भक्तगणांक सगळ्या अय्यप्पा स्वामी भक्तगणांक सगळ्यान येवन घेवन हांगा अन्न संतर्पण घेवचें म्हणून हांव तेमचे कडेन विनंती करता. आणि 10 तारखेक तुपा नारळ भरतले आणि तशेंच आमगेली इरुमडी 10 तारखेक बांदतले आणि सांजचे आमी सुट्टले. कारवारच्या सदाशिवगड ताप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो. कारवारच्या गोटेगाळीच्या शुद्ध पिवच्या उदकाच्या घटकांतल्यान व्यवस्थित उदकाचो पुरवणी करना जाल्यार उग्र आंदोलनाचो इशारो. जीवनात जगचे जाल्यार मनशाक उदक, रस्तो आणि वीज हे मूलभूत सौलभ्य जाय. जाल्यार उदका बाबतीत देव दिता आणि पुजार दिना अशी खबर जाला. सदाशिवगड ते कदरा व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक शुद्ध पिवच्या उदकाचे घटक गोटेगाळी व्याप्तीत असून
या घटकातल्यान उदकाची पुरवणी करचे कडेन त्या घटकाचे कंत्राटदार निर्लक्षपणा करतात असा आरोप चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या सदस्या वतीन केला। सोमार 16 डिसेंबराक चित्ताकुलाच्या ग्रामपंचायत वतीन ग्रामपंचायत सदस्यान गोटेगळीच्या या उदका घटकाक भेट दिवन विचार विनिमय केल्यार त्या घटकाचे संबंधित जबाबदार व्यक्ती फोन घेवूंक तयार ना। फोन घेतल्यार उडवा उडवीची उतरां। घटका जाग्यार काम करचे हजर आशिल्ले कामगार म्हणटात, आमी सदांच उदक सोडन ग्रामपंचायत व्याप्तीची उदकाची टाकी सद्दां भरतात, पण तुमकां उदक पावन दिल्यार आमी कितें करचें अशें म्हणटात। ग्रामपंचायत व्याप्तीचे उदक सोडचे वॉटरमॅन म्हणटात, उदकाच्या टाकयेत उदकच भरना म्हूण आमी गांवांत उदक सोडूंक शक्य जायना। अशी परिस्थिती असून हे अशेंच कित्येक म्हयन्यापासून परिस्थिती चल्ला। या विशयाचे संबंधित जिल्हा पंचायत अधिकारी इंजिनियराक तक्रार केली तरी येरे माझ्या मागल्या। तेजे बद्दल न्याय मागचो कोणा कडेन अशें चित्ताकुलाचे ग्रामपंचायत सदस्य सांगतात। 15 दिवस सुद्दां उदक येना। जनप्रतिनिधी म्हूण सार्वजनीक ग्रामपंचायतीच्या सदस्याक विचारतात जाल्यार आमी तरी कितें करचें असो प्रश्न चित्ताकुला ग्रामपंचायत सदस्य नितीन बांदेकर आणि उल्हास तळेकर हेमी खंत व्यक्त केली। या 2 दिवसात जर सुरळीत उदकाची व्यवस्था जायना तर गोटेगळीच्या उदका घटका कडेन सगळे सार्वजनिकांक घेवन उग्र आंदोलन करतले असो इशारो चित्ताकुला ग्रामपंचायती वतीन दिला। या वेळार सुरज देसाई, उल्हास तळेकर, नितीन बांदेकर, विनायक गजिनकर हेमी आशिल्ले। पळोवया हेजेर संबंधित अधिकारी कितें उपाययोजना करतात ते पळोवचे पडटले। म्हागेलें नांव नितीन बांदेकर। हांव ग्रामपंचायत मेंबर सदाशिवगड आनी म्हागेलो वार्ड आसा अर्जुन कोट वाघवाडा आनी तशेंच आमगेले बेटूळबाग बी येता आनी देवळवाडा। तर आमगे कितें म्हणल्यार आमगेले थंय भरपूर उदका प्रॉब्लम आसा, खूब उदका प्रॉब्लम आसा। आमकां आतां ह्या म्हयन्याच्या नंतर आनी भरपूर उदका प्रॉब्लम स्टार्ट जातले। तशें म्हणून आतां आमकां एक 10 दीस जाले हेमी आमी वॉटर सप्लाय कडेन आयिल्ले गोटेगाळे आनी 10 दिसा पयलीं हेमी आमकां एक फावटी एक टाकी बंद दिल्ली। ताजे नंतर आनी आमकां परत तेमी उदक सोडलें ना। तेमी परत कित्याक उदक सोडलें नाका म्हणल्यार आमी हांगा पळोवंक आयले। हांगा पळयल्यार आमी सायटाचेर आयले आनी सायटाचेर येवन आमी आमगेलो दिगंबर आनी संजू आसा तांकां ताका आमी विचारले, बाबा तुमगे प्रॉब्लम कितें काय म्हणून। ते म्हणले आमी डेली टाकी बंद आमी आमगेलो उदक सप्लाय दिता आनी आमगेलो वॉटरमॅन म्हणटा तो थंयच्यान उदक सप्लाय येना। आतां आमी धरची कोणाक? तशेंच आमी हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आमगेलो कोण मुरली गोवेकर ताका आमी 50 फावटी कॉल केले, तर एक कॉल रिस्पॉन्स करना आमकां। हेजो अर्थ कितें आतां आमी कोणा कडेन वचचे? तशेंच आमी जिल्हा पंचायत जे ऑथॉरिटी आसा वॉटर सप्लाय ऑथॉरिटी ताका आमी कॉल केले। तेमी म्हणटात हेका सांग हे प्रॉब्लम तेगेल न्ही। आतां आमी कोणा कडेन वयचे? हो आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तोय काय भर दिना तितूंत आनी आतां लोकांक आमगेले भरपूर प्रॉब्लम आसात। जर हेमी जे आतां आमगेले एक विका भितर जे प्रॉब्लम सॉल्व करना न्ही आमी हांगा आतां स्ट्रायक करतले। आमगे सगळे लोकांक घेवन आमी हांगा व्हडलो स्ट्रायक करतले। या 2 दिसात उदक सोडून जाले जाल्यार आमी मोठो स्ट्रायक करतले, नाजाल्यार आतां गोटेगाळी हिंगच्यान गोटेकाल पोजणे उदक हेम कायम सोडतात। तशेंच आमी आमगेले अध्यक्ष बी आमी घेवन आयले आमगे प्रॉब्लम कितें म्हणून आनी तेम कितें अध्यक्षाक सुद्दां तांकां सांगले कॉल केले, तर अध्यक्षाक सुद्दां तेमी आमगेले कॉल रिस्पॉन्स करना तेमी। आनी तेंगेले जे वॉटरमॅन आसा तो पूर्णानंद म्हण तेगेले एक कॉल एक केले म्हणल्यार तेगेले ते व्हड हे करतो म्हणल्यार फोन दवर आपूण येता अशें तशें ते अलग टोनान उलयता तो। हे हेंगेल कशें कशें काम करतात खंयचे काम करतात कळना कितें म्हण तेंगेले। आनी लोकलाक तेमी लोकलाक तेंगेले एवरी टायम उदक उरता आनी आमकां 4 दिसाच्यान एक फावटी टाकी बंद दी म्हणल्यार तेंच्यान टाकी बंद दिवं जायना। हे आतां आमी कशें सॉल्व करचें? बोर्ड घेवन गेला म्हण हिंगा गोटेगाळी ह्या लायनी पुरा सकाळ कायम संजय वेळी एकच सोडटा, सकाळी एकच आमकां आमी आनी 2 दीस पळयतले। तशेंच आमी तेंच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले आनी आमगेले कंप्लेंट तेंचे दितले आमी। एडब्ल्यून फोन केल्यार तेम केअर करतात, पीडीओन केला करतात, अध्यक्षान केला केअर करतात, पीटी इंजिनियरींग केला तेम केअर करना, कोणाक तेम आयकत ना। आमी केलें कितें करचें कर म्हण कोणान आनी सांगता आमकां, कोणाने सांगता हिंच्या टाकी जोरच भरतात आमकां तेमी केल्लेच करता, आमकां नॉट कॅप करून उडोवन दितात। म्हणजे हेंची लोकां सोडचे आमी थंय सोडना म्हणटात। म्हणजे आमी इकडे ते लोकच म्हणटाले मनीसच न्ही, हिंचे बी मनीस तेंचे आमी एक दीस सोडून एक दीस सोड म्हणटा। सकाळी तर बिलकुल तेम सोडटा, काही आमची लोकला सोडतात, आमकां अजिबात सोडून जायन म्हळ्यार डायरेक्ट सांगतात तेमी। हांव चित्ताकुला ग्रामपंचायती अध्यक्ष तो एक्टिंग अध्यक्ष आसा तुका आमी कितें केलें काय म्हळ्यार आज गोटेगाळी भितर जे आमगेले हांगा अर्जुन कोटा तेंगेले एक टँक आसा त्या टँकार तेंगेले उदक सोडतात। गेल्ले शेनवाराक म्हळ्यार हे शेनवार न्ही लास्ट शेनवाराक सोडील तेमी लास्ट, तेज नंतर सोडलें ना। कितें प्रॉब्लेम जालो म्हळ्यार एक पायप फुटलो म्हणले, पायप रिपेरी करता म्हणले, केले नंतर बीन आतां आमी कित्याक सोडलें ना म्हण हें पळोवच्याक म्हणून ते लोकल थंयचे दोगी लोकां वार्ड मेंबराक घेवन गेल्लो। तेन्ना तेमी एक 2 लोक थंय वॉटरमॅन कामां आशिल्ले, तेमी कितें म्हणटात
आम्ही रेग्युलर त्यानंतर पाईप फुटील खरं आसा त्यानंतर रिपेरी केलो त्यानंतर रेग्युलर आम्ही भरती आसा टँक भरल्या नंतर जे वॉटरमॅन लायनमॅन आसा पळय वॉटर सप्लायाचे ते मी खंय सोडतात आमकां खबर उरना आमी तर डेली बंद दितेर आसात म्हणटे आसा तांकां तशें म्हणून आमकां आतां कितें करचें म्हण कळना त्यानंतर हांव डायरेक्ट तो कॉन्ट्रॅक्टर घेतला तो गोवेकर कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो पळय ताका हांव फोन केलो तो फोन रिसीव केलो ना त्यानंतर AEE कडेन सरा कडेन उलयलो तेमी आपूण ताका कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून घेवन हांव सोडूं लायता म्हूण सांगलें प्रिती तेजे असिस्टंट JE ती असिस्टंट इंजिनियर तिका बीन फोन करून विचारले तिणें बीन फोन करून सांगता म्हूण सांगलें पण हे मी अशें कित्याक करतात म्हूण म्हाका कळना हे कॉन्ट्रॅक्टर लोक कित्याक म्हळ्यार अजिबात उदक सोडनासतना आमकां इतले सतयतात लोक सगळे हांगा खाली कळशी घेवन येवची तयारी इतले पर्यंत आसात तशें म्हण हांव त्या लोकांक कितें सांगलां नाल्यार आमीच वचून घेवन 1-2 दिसां भितर तर उदक येना आमी सगळो वचून थंय वचून गोटेकाळीत वचून बसून घेवन व्हड प्रमाणात स्ट्रायक करून सगळे मिडिया बीन आपोवन घेवन पुरो हायलायट करा म्हूण सांगलात नाल्यार आतां आमी एक पाटी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा वचून आतां वचचे केलात वचून घेवन पुराय डिस्कशन करून हेजे मुखार कितें डिसिजन घेवचे हे आमी ठरयतले आनी हे अचकन तर ते उदकाक त्रास दिल्यार आमी तेजे बद्दल उग्र प्रतिभटन करून घेवन हे आतां उदक सोडता पर्यंत आमी उगी रावची ना धन्यवाद. कारवारच्या चित्ताकुला शिवाजी कंपोजिट प्री युनिव्हर्सिटी कॉलेज शिक्षण संस्थेच्या 1994-95 सालाच्या 10वीच्या माजी विद्यार्थ्यालो मनोमिलन कार्यक्रम यशस्वी. कारवार तालुक्याच्या शिवाजी कंपोजिट प्री युनिव्हर्सिटी कॉलेज चित्ताकुला सदाशिवगड या शिक्षण संस्थेच्या 1994-95 या वर्षाच्या 10वी बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यान 29 वर्षानंतर एक संघ रचना करून आयतवार 15 डिसेंबर 2024 त्याच शाळेच्या सभागृहात आपल्या शाळेच्या गुरुवृंदाबद्दल मनोमिलन कार्यक्रम आयोजित केल्लो. या कार्यक्रमात 1994-95 सालाचे सगळे शिक्षक आमंत्रणाप्रमाणे हजर आशिल्ले. जे शिक्षक हयात ना तेमगेल फोटोक हार घालून स्मरण केले. सगळ्या शिक्षक वृंदाक आयोजका वतीन यादस्तीक फळाचे ताट दिवन शाल घालून सन्मान केलो. तशेंच 94-95 बॅचात शाळेत पहिल्या स्थानात पास जाल्ल्या श्रीकला के नायक आणि वर्गात पयली येयल्या भगीरथी राणे हेमकां सन्मान केलो. या मनोमिलन कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ल्या विद्यार्थ्याले हजर आशिल्ल्या सगळ्या शिक्षकांन आयोजकाले कौतुका बरोबर फुडल्या वाटचालीची आशीर्वादाची शुभेच्छा व्यक्त केले. मनोमिलन गुरुवंदना या कार्यक्रमात विद्यार्थ्याला भविष्याबद्दल घेतलेल्या श्रमाचे या माजी विद्यार्थ्यान याद करून अभिनंदन केले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.